माय मगोचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कोलवा एसएजी फुटबॉल खेळा मळाची जाल्या अवतिकाय. नव्या नेमिल्ल्या खेळा मंत्र्यान ह्या मैदानाक दिवची भेट. ह्या खेळा मळांचेर गोरवाक बांदपाची पाळी आयिल्ल्या लोकांनी उक्तायला हुस्को. भारत सरकाराचो उपक्रम NBCCच्या सहकार्यान 7 व्हड पुनर्विकास प्रकल्प हातांत घेवपाची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केल्या घोषणा. 2 वर्षांत पुराय जावपाची शक्यताय आशिल्ल्या ह्या प्रकल्पांत राज्यभरांतल्या महत्वाच्या प्रशासकीय आणि भौशीक उपयुक्तता इमारतींचो आस्पाव. दिल्लीतल्या काँग्रेस मुखेलीची भाजप काँग्रेस युतीक अधिकृतपणान मान्यताय. काँग्रेस आणि भाजपा मदीं गुप्त राजकीय युती. आपान केलो दिल्ली वेंचणुकेत वोट चोरीचो आरोप. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कोलवा एसएजी फुटबॉल खेळा मळाची अवतिकाय जाल्या. नव्या नेमिल्ल्या खेळा मंत्र्यान ह्या मैदानाक भेट दिवची आणि गरजेची दुरुस्ती करची अशी मागणी कोलवाच्या थळाव्यांनी केल्या खरी, पूण ह्या खेळा मैदानाचेर गोरवाक बांदपाची पाळी आयिल्ल्यान लोकांनी हुस्को उक्तायला. पळयात कोलवाच्या ग्राउंडाची अवतिकाय दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक राऊत. आज आमी आसात ते कोलवा आसात आणि आमच्या फाटल्यान हो जो आमी भितर आसात वो एसएजीचो ग्राउंड. आज हे एसएजीचो ग्राउंड जो आसा वो गोरवांचो गोट्याच्या पाश साली कडेन आसा. इतले कोलवा हो आयकॉनिक बीच म्हणटात आणि ह्या आयकॉनिक बीचा कडेन वयता आसतना जेन्ना हो ग्राउंड आसा ह्या ग्राउंडाची परिस्थिती तुमकां आमी दाखयतात कितें जालें तें. हांगा सद्या गोरवां बांदतात. हांगा तुमी आमच्या फाटल्यान पळयात हांगा रेड्या बांदपा लागले कडेन आसात. हेजी जे कंपाऊंड वॉल जे बांदले कसले कॉन्क्रिटान जे लोखणाचे जे एंगलान बांदले ते पडपाक गेले कडेन आसा. हांगा व्हडली व्हडली तण जाले कडेन आसात. हो ग्राउंड आतां इतलो खेळपाक लोकांक बऱ्या पडटा आसलो. टू 2012 to 17 काय तो MLA आहा तेन्ना तो ग्राउंडाचे सगळे हे जालो टेंडर जाल्लो 90 लाख प्लॉट पडले ते ग्राउंडाचे. ग्राउंड पडले फेन्स बांदला ते आत चलल्या फेन्स सकल पडले ना ते सगळे रिपेअर काही ना हँडओव्हर केलं ना पडले त्यासाठी. आता ग्राउंड आता प्लेबल कंडिशन ना तर गार्बेज आणि सगळे हे जालो गोरवां बांधता हे करताय. आता एसएजी कितें तेजे लक्ष दोन काम करून दिवपाक हो बरो ग्राउंड न्हू. ग्राउंड बरो आहलो मागीर आतां हें कितें हे येयलो तेजेर सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट येयलो तेका लागून थिंगा मातशें सगळें जालें तें. ओके. आतां भुरगीं खंय वयता तुमगे खेळपाक? भुरगीं आतां रस्त्या कडेन थिंगा मती हेड दांडो ग्राउंड. ग्राउंड म्हळ्यार हो सायको ग्राउंड तांकां रान जालो आहा. भुरग्यांक खेळपाक मेळना. ते जाल्यार करपा जाय सरकारान. मागीर इतलो तेंप स्पोर्ट्स कितलेशे मिनिस्टर जावन गेले तांकां कित्याक लागले लक्ष दिलें ना तेणी हिंगा? मिनिस्टरांनी खूंय चोयताय आमकां कांय चोयना हिंगा. कितले जाले गेले कांय चोयनाय. भुरगे ग्राउंड नामा आनी पयस खेळों येताय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर. GST 2.0 लागू जाल्ल्यान आयज भारताच्या कर पद्दतीत एक व्हड बदल सुरू जालो, जाची खूब अपेक्षा आशिल्ली. ही नवी पद्धत गरजेच्या वस्तूंचेर आर्थीक भार उणो करपा खातीर तयार केल्ली चड सरळ कर रचणूक हाडटा. जाल्यार लक्झरी आनी स्टीम गुड्सांचेर चड कर लायता. पळयात. एका महत्वाच्या निवाड्यात GST परिषदेन वस्तू आणि सेवा कराच्या चौकटीत बरोच बदल केला. सुधारित 2 स्लॅब पद्धत आदल्या 4 पावंड्याच्या रचणुकेची सुवात घेता, जातूंत 5%, 12%, 18% आणि 28% दर आशिल्ले. सध्या लक्झरी वाहनात तंबाखू आणि हेर डिमेरिट उत्पादनां सारकिल्ल्या प्रीमियम वस्तू खातीर मुखेल दर फकत 5% आणि 18% इतले सुरळीत केल्यात. नव्या कर आराखड्याचो एक भाग म्हण टीव्ही, वॉशिंग मशीन, एअर कंडिशनर सारकिल्या गिरायक उत्पादनाचेर कर उणो जातलो, जाका लागून गिरायकांक किरकोळ दर उणे जावंक शकता. हाका लागून मध्यम वर्गीयांक बरीच थाकाय मेळटली आणि ह्या गरजेच्या वस्तूंची मागणी वाडटली.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी स्पष्ट केले की अद्यावत आराखड्याक लागून भारताची अर्थव्यवस्था सुमार 2 लाख कोटी रुपया मेरेन वाडटली, जी चड घरगुती बचत आनी उपभोगाक लागून वाडटली। या उपक्रमाचो उद्देश व्यवसायांचेर आशिल्लो अनुपालन भार उणो करप, करांचो बेस वाडोवप आनी बऱ्या अनुपालनांतल्यान येणावळ स्थिरताय सुदारप हो निमणो हेत आसा। डिमेरिट रेट चालीक लावन सरकार हानिकारक आनी सिनाच्या वस्तूंचो वापर उणो करपाचो यत्न करता, तशेंच गरजेच्या वस्तूंचो खर्चोय उणो करता। पयलीं ह्या वस्तूंचेर लागू आशिल्लो लुकसाण भरपाय कर आतां नव्या दरांत आस्पावला। जीएसटी 2.0 लागू जातकच गिरायक कल्याण आनी कर येणावळ हांचे मदीं समतोल साधपाचेर भर दिला, तशेंच व्यवसाया खातीर कर प्रक्रिया अनुकूल करपाचेर भर दिला। हे बदल अर्थीक सुदारणा आनी कर सुलभीकरणा खातीर भारताच्या सातत्यान केल्ल्या यत्नाचो एक भाग आसात। गोवा 365 खातीर लिंसी मिनिझेस आनी मुझेफ शेख। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विजाओ उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। भारत सरकाराचो उपक्रम NBCC हांच्या सहकार्यान 7 व्हड प्रकल्प पुनर्वसित प्रकल्प हातात घेवपाची घोषणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केल्या। 2 वर्सांत पुराय जावपाची शक्यताय आशिल्ल्या या प्रकल्पांत राज्यभरांतल्या महत्वाच्या प्रशासकीय आनी भौशीक उपयुक्तताय इमारतींचो आस्पाव आसतलो। सोमारा सकाळी मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणा खाला जाल्ले मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत ही घोषणा केल्या। Signing of MOU between the Government of Goa and National Buildings Construction and Corporation India Limited and redevelopment of the 7th project of the state of Goa on a PPP basis. One, redevelopment of Junta House. Second, redevelopment of the Circuit House, Haltino. Third one, construction of the Prashashan Stambha administrative building at Chimbal, Kadamba Plaza. This is a new project. Redevelopment of the government quarters at the Santines, plot 1. Redevelopment of the government quarters Santines, plot 2. Redevelopment of the government garage, Panaji, and the redevelopment of the KTC bus stand at Washko. हे all together 7 project हे आम्ही NBCC च्या वतीन घेता आणि हे पुराय जे आसा पळय न्ही PPP बेसिसचेर हे प्रोजेक्ट करता। हे प्रोजेक्ट रिडेवलपमेंटाक दिता आसतना आमकां गव्हर्मेंट प्रशासन स्तंभ ही पूर्ण बिल्डिंग ही बांदून 100% गव्हर्मेंटा खातीर येतली। सर्किट हाऊस जो आसा हो पूर्ण बिल्डिंग बांदून ही 100% गव्हर्मेंटा खातीर येतली। रेस्ट ऑल प्रोजेक्ट हे अप्रॉक्सिमेटली 70-30 हाच्या बेसिसाचेर वेरियस प्रोजेक्टाचेर डिस्कशन जावन ते प्रोजेक्ट गव्हर्मेंटान तांच्या बरोबर सायन केला। हे प्रोजेक्ट जे आमी दिता पळय न्ही हे ते इट इज 30+30 60 इयर्सा खातीर दिता। ओके जुंता हाऊसात आमकां अप्रॉक्सिमेटली समथिंग 30% 25 to 30% मेळटलो ना, थोडोसो वाडटलो तूं FAR म्हटलो सांतिनेज गव्हर्मेंट क्वार्टर्साक जितके क्वार्टर्स आतां आसा तितके गव्हर्मेंटाक मेळटले, एडिशनल बांदता ते तेंच्या कडेन वतले। एक्सपेंडिचर सँक्शन फॉर द रुफींग वर्क ऑफ ऑल द गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स हो फाटले फावटी हांव PWD मिनिस्टर आसतना पावसा पयलीं सगळ्यो वेरियस गव्हर्मेंट बिल्डिंग्साची रूफ जी पिड्ड्यार जाल्ली ती सगळी रूफ जी आसा ही नवीन करपा खातीर ऑलरेडी घेतल्या। नवीन PWD मिनिस्टर फॉलोअपूय करता तो। 5th one is the scrapping of all the government vehicles older than 15 years through the registration vehicle scrapping facilities RVSF establishment in the state by availing the incentives under the part 6A of the SASCI scheme 25-26. Government of India ची स्कीम जी आसा ती अवेल करपा खातीर 15 वर्सां वयर जाल्ल्यो सगळ्यो गव्हर्मेंटाच्यो व्हीकल जी RVSF च्या अंडर जे गोंयान एस्टाब्लिश केला ताका ह्यो व्हीकल दिवपाचें डिसिजन गव्हर्मेंटान घेतलें। पयलीं मेला घेताले सगळे घेताले आमी पयले परत ओके त्या विशयार डायरेक्ट डिसिजन घेवन आमी तेजो रेट ठरयला 15 इयर्साची आनी गव्हर्मेंटात कितें जाला गोंयान फक्त एकट्यानूच एस्टाब्लिश केला आनी ताका जर तो बिजनस मेळनासत जाल्यार ते रन जावप बरें कठीण आसा। दुसरी गजाल आमी हे जर फास्ट ट्रॅक केलें जाल्यार गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम आसा आमकां वयल्यान इन्सेंटिव्स मेळटा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान, ते इन्सेंटिव्स जर घेवपाक जाय आसत जाल्यार आमकां फास्ट प्रोसेस करप हो गरजेचो आशिल्लो सो दॅट आमी मॉडिफाय करून
ती स्कीम घेता. ओके, that scheme is approximately scheme guideline for the reform based scheme for the special assistant of the state for the capital investment in 25-26. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीज, सुभाशीष गोवेकार आनी ओमकार देशप्रभू. दिल्लीतल्या काँग्रेस मुखेली हांणी भाजप काँग्रेस युतीक अधिकृतपणान मान्यताय दिल्या. दिल्ली वेंचणुकेत वोट चोरीचो आरोप आपान केलो. आपाचो राष्ट्रीय प्रवक्तो वाल्मिकी नायकान केलो. 2025 वर्साचो दिल्ली वेंचणुकेत पक्षांतल्यान मतां चोरली असो आरोप करून काँग्रेस आनी भाजप हांचे मदीं गुप्त राजकीय युती आसा असो दावो केला. आमी पयलीं पासून म्हणटा की दिल्लीन जे थोड्या म्हयन्या पयलीं इलेक्शन जाले, दॅट वॉज नॉट अ फ्री अँड फेअर इलेक्शन. दॅट इलेक्शन वॉज स्टोलन फ्रॉम आम आदमी पार्टी. 10 वर्सां इतले बरें काम करून सुद्धा जेन्ना एक सरकार पडटा तेन्ना द रिझन फॉर दॅट वॉज नॉट दॅट द गव्हर्नमेंट डीड नॉट परफॉर्म, पूण सगळी षडयंत्रां करून 2 पार्ट्यांनी मेळून ह्या सरकाराक उडोवपाचो एक षडयंत्र केल्लो आनी वोट चोरी करून हे इलेक्शन ताणें जिखोवपाचो प्रयत्न केलो. आनी तो 2 पार्टी तुम्ही जाणा कोण दिल्ली इलेक्शनाक आशिल्ल्यो. आम आदमी पार्टीचो सरकार आशिल्लो आनी तांच्या एगेन्स्ट आशिल्ले भारतीय जनता पार्टी आनी काँग्रेस पार्टी. आमी परत म्हणटात की ह्या 2025चे जे दिल्लीक इलेक्शन जाले विधानसभेचे, तातूंत आम आदमी पार्टी वॉज नॉट फायटिंग ओनली द बीजेपी बट द अलायन्स ऑफ द बीजेपी एंड द काँग्रेस पार्टी. आनी हे आमी हल्ल्या म्हणून म्हणिना, हे स्वतः काँग्रेस पार्टीचो जो प्रदेश अध्यक्ष आसा दिल्ली राज्याचो, द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेस पार्टी इन दिल्ली, मिस्टर देवेंद्र यादव, ताणे एका इंटरव्यूआन सगळे फॅक्ट्स एडमिट केल्ले आसा की तांची स्ट्रॅटेजी खंय जाली, ही कशी जाली स्ट्रॅटेजी आनी कितें स्ट्रॅटेजी. काँग्रेस पार्टीचे दिल्लीचे प्रदेश अध्यक्ष मिस्टर देवेंद्र यादव आनी एका इंटरव्यूआन तो ओपनली एडमिट करता की ह्या इलेक्शनान तांकां फक्त आम आदमी पार्टीक हरोवपाचें आशिल्लें. आनी कशें हरयताले, आम आदमी पार्टीचे जे टॉप लिडर आसा तो नांव घेवन सांगता की अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन अशे जे टॉप लिडर आसा तांकां तांचे सामको घेराव घालून तांकां कशें हरोवपाचें ही स्ट्रॅटेजी आमची जाली. फाटले 2 दिसांक कॅप्टन गिरियाटोन एक स्टेटमेंट केलो प्रेसान, म्हणूंक लागलो नॅशनल लिडर्स ऑफ आप तांकां अलायन्स नाका पूण लोकल लिडर्सांक जाय. हो गिरियाटोन स्टेटमेंट केला तो चुकीचो. ताका कांयच खबर ना आमच्या पार्टीच्या मदें कितें जाता तें. आमची पार्टी लोकल एंड द नॅशनल लिडर्स whatever decisions are taken are decisions taken together. बराबर बसून आमी हे डिसिजन घेता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. चांदोर क्लबान गोल्डन जुबली सिमेंट्स क्लबान कुर्तरी जिमखानाक 1-0 अशा फरकान हारयलो. चांदोर चर्च खेळामळार जाल्ले ऑल गोवा 50th चांदोर सिमेंट्स रोलिंग ट्रॉफीन चांदोर क्लबान कुट्टरी जिमखानाक हारयलो. 1-0 अशा गोल फरकान हो खेळ रंगलो. होस्ट चांदोर क्लबान वस्तादपण मेळयले. गोल्डन जुबलीच्या वर्साक Chandor Sports Club, right from the first president Baba Emsling Fernandez to current president Baba Egidio to several presidents जे पण आजचे आशिल्ले. Our club, Anadisca is one of the rarest clubs जे पद्धतीन आज जी ग्लोरी ही सिमेंट ट्रॉफी इतली वर्सां जाली घडोवन हाडटा. And me and my family are associated with this tournament now possibly for about 23 odd years.
गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. गोय हालींच अशांत हवामानाच्या काळांतल्यान भायर सरला. हवामान खात्यान 24 ते 28 तारखेमेरेन येलो अलर्ट जारी करून उटंगराचो पावस आणि गडगडाची वादळाची शिटकावणी दिल्या. मंगळारा पावस असामान्य आसतलो. कांय सुवातांनी फकत हलको पावस पडटलो. दनपारां आर्द्रताय वाडटली, ताका लागून दमट वातावरण जाणवतले. तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. वादळी हवामान. आनीक एक वादळ येवपाच्या वाटेर. 24 ते 28 सप्टेंबर मेरेन येलो अलर्ट. उटंगराच्या पावसा सयत वादळी वारे. 24 सप्टेंबर मेरेन नितळ मळब. 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.